नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्या दर्शकांक आणि नवे वर्षाच्यो शुभेच्छा। या नव्या वर्साक एक बरी कार्यावळ, एक नवी कार्यावळ म्हणून स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत। हांव प्रोफेसर मनोज कामत तुमच्या समोर घेवन येता एक स्वयंपूर्ण युवा। फुडल्या संबंध वर्सभर आमी अशे वेगवेगळ्या भागातले वेगवेगळ्या क्षेत्रातले स्वयंपूर्ण युवा हेरतले ज्यांनी स्वकष्टान स्वताचो धंदो उबारला। सरकारी नोकरीच्या फाटी न लागता आपल्या कर्तबगारीचेर शिक्षण जाणें घेतलां, कर्तबगारीन नवो धंदो उबारला आणि ह्या उद्योग धंद्यांत नव्या तरणाट्याक समावून घेतल्या, तांच्या खातीर नोकऱ्यो तयार केल्यात। आज संबंध जगभर, भारतभर, गोंयभर आमचे मुख्यमंत्री पासून जागतीक नेते, आमचे प्रधानमंत्री पासून सगळ्या जगाक स्वयंपूर्ण युवा जावचो म्हण प्रयत्न चल्ला। पण ह्यो प्रयत्नात स्वप्रयत्नांतल्यान आमच्या गोंयांतले सातत्यपूर्ण नवे नवे तरणाटे, नवे नवे भुरगे जे वयर येतात, नवे नवे उद्योग धंदे उबारतात, नव्या मनशांक प्रोत्साहीत करतात, तांची जवळीक तांची ओळख लोकांक करून दिवची हो एकच हेतून आमी सुरू करता नवी कार्यावळ। संबंध वर्सभर आमी जी चलयतले नांव ताचें स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत। आज तुमच्या फुड्यांत घेवन येता असोच एक वाठारांतलो, एका गांवगिऱ्या वाठारांतलो भुरगो, एका गांवगिऱ्या वाठारांतलो तरणाटो जाणें आपल्या कर्तबगारीच्या जोराचेर नवें विश्व फुलयलां। जावन आसात गणेश बाब च्यारी पेडण्याचे। गणेश बाब, तुमी पेडण्याच्यान येतात, आजुनूय पेडण्याक मागास तालुको म्हणून एक छपको पडला आणि ह्या मागास तालुक्यांतल्यान एक भुरगो आज गोंयांत शिकता, गोंया भायर वचून शिकता आणि ज्या कडेन बंगळूर सारक्या शहरान जंय तुमी उच्च शिक्षण घेतलें थंय स्वताच्या जोराचेर अनुभव वेगवेगळ्या ठिकाणी घेवन स्वताचो धंदो उबारता। तुमचो धंदो कितें, तुमी एक्झॅक्टली कितें करतात आणि तुमचें क्षेत्र कितें हें मातशें आमकां सांगात। हांवें म्हाजें प्राथमीक शिक्षण किंवा उच्च शिक्षण करता आसतनाच म्हाजो एक ध्येय आशिल्लो की हांवें एक म्हाजें स्वताचें अशें डोमेन तयार करून तेचेरच काम करप अशें। आनी तें काम करता आसतना हांवें ठरयल्लें की सुरवातीक ऑर्गेनीक केमिस्ट्री घेवन हांव फुडें वचपाचो म्हणून। अच्छा। पूण हे ऑर्गेनीक मास्टर्स करता आसतना हांव जेन्ना बेंगलोरान आसलो तेन्नाच हांव वेगवेगळ्या लोकांक मेळपाक सुरवात केली आणि तेन्ना म्हाका कळून आयलें की सस्टेनेबल डेव्हलप आणि एनवायरमेंटल सर्विसीस आसा हेचे खूब गरज आसा आणि ह्या फिल्डान खूब कमी लोक आसात। दोन तरेचे फील्ड असतात, जसे की ब्लू ओशन आणि रेड ओशन म्हणतात। आणि हे जे सस्टेनेबल एनवायरमेंटल सर्विसीस आसा हे ब्लू ओशन हातून खूब कमी लोक आसा आणि म्हाका इजिली भितून पांय घालूंक मेळटलो। आणि त्या धर्तेचेर, त्या प्लानान, त्या स्ट्रॅटेजीन वचून हांवें नेशाजू एनवायरोटेक प्रायवेट लिमिटेड म्हणून ही स्टार्टअप सुरवात केली। आणि खंयच्या वर्सा आशिल्लें? 2018 हांवें सुरवात केली। 2018 पासून तुम्ही या व्यवसाय? हय। आणि त्याच्या पयलीं हांवें ऑलमोस्ट 2009 म्हाजी मास्टर्स MSc ऑर्गेनीक केमिस्ट्री कंप्लीट केल्या उपरांत हांव इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी रायट्स हेचेर 2018 मेरेन काम केलें, जवळपास 9-10 वर्सां। आणि तो अनुभव घेवनूच म्हाका हे फुडें हे क्षेत्रान वचपाक बरीच हे सपोर्ट मेळ्ळो म्हणपाचो। आज गोमंतक टीव्हीचेर तुम्ही पळयतात बाब गणेश च्यारी। गणेश च्यारी बाब पेडण्या जन्मले, मांद्र्या सारक्या दुर्गम भागांत। थंयच्यान मागीर शिकत शिकत मांद्र्याकूच तुमचें सगळें शिक्षण जालें आसतलें प्राथमीक। मागीर ताणें MSc करपाक ते बंगळूर पावले। बंगळुराक MSc विशय शिकता आसतना तांणी एक विशय हेल्लो, म्हणजे आपल्या आवडीचो विशय केमिस्ट्री, पण तातूंत ते म्हणटात की रेड ओशन ज्या भागांत, ज्या एरियांत, रेड ओशन हा एक संदर्भ बाकीच्या दर्शकां खातीर सांगता, म्हणजे ज्या जाग्याचेर, ज्या एरियांत चड स्कोप आसा, हे ताणें आपूण शिकता आसतना हेरलें। आणि तांकां दिसलें की सस्टेनेबिलिटी म्हणजे आजच्या कोंकणीन मराठीन आमी ताका शाश्वत विकास किंवा निसर्गाक अनुसरून जाल्लो विकास, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल टेक्नॉलॉजी, सस्टेनेबल रिसोर्सीस हाचेर आमी आज संबंध जग जेन्ना विचार करता तातूंत तुमी पांय दवरपाचें त्याच वेळाचेर थारायलें। पण सांगा ही जडण घडण कशी जाली, म्हणजे तकलेन आयलें कशें की सस्टेनेबिलिटी? केमिस्ट्री जाल्लो व्यक्ती तर चडत तर केमिकल इंजिनियर जातलो, केमिकल इंडस्ट्रीन वतलो, चडत तर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीन वतलो, गोंयांत तर चड स्कोप आशिल्लो। तुमी BSc गोंयांत करून MSc करपाक पावले बंगळूर, थंय मागीर तुम्ही सस्टेनेबिलिटीचो विषय संदर्भ कसो?
जशें की माझे शिक्षण जाल्या उपरांत जेन्ना हांव कामाक लागलो हय. इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी रायट्साचेर तेन्ना माझे शेनवार आनी आयतारची सुटी आसताली अच्छा आनी लग्नय करूंक नासलो म्हणटकशीत हांव एकटोच उरतालो रुमान. हय सो ते जे बंगळुराक आनी ते जी 9 वर्सां आसली 2009 पासून ते 2018 मेरेन हांवें केन्नाच होगडोंक ना. सो प्रत्येक शेनवार आयताराक जशें की बेंगलोर हे स्टार्टअपाचे हब असल्या कारणान प्रत्येक शेनवार आयताराक कसले ना कसले एका विशयाचेर वर्कशॉप आसतले किंवा सेमिनार आसतालो आनी हांव हे प्रत्येक सेमिनार अटेंड करतालो. आनी तेतूनच कळून आयलें की तेतून एक सॉर्ट एनालिसीस आसता की तुजें ज्ञान आसा, तुजी जी आवड किंवा पॅशन आसा आनी तुजें जें ध्येय विजन आसात ते सगळे समजा एकठांय करून आमी एक निर्णय घेतलो जाल्यार तेच्या खातीर सॉर्ट एनालिसीस करपाचें पडटा. आनी तेन्ना म्हाका वेगवेगळे जे प्रोफेसर आसले जे आमकां वर्कशॉप दिताले किंवा ट्रेनींग दिताले तेंच्यांनीच हे एनालिसीस करून सांगलें की गणेश तुजें जे इंटेंशन आहा ते एनवायरमेंटल रिलेटेड सस्टेनेबल रिलेटेड बरें जातले. ही तुका थंय योग्य तुका संदी मेळ्ळी आनी तेंचे जे गायडींग आसलें न्ही ते म्हाका बरो बॅकबोन म्हणून सुरवात म्हाका एक शिक्षक म्हणून सामकें अजाप आनी बरें दिसता तुमचें हें आयकून. आज आमी सगळ्या पिढीक कितें कितें म्हणटात वायट नांवां दवरतात जाल्यार ह्या पिढयेंतलो एक भुरगो जो बंगळूर वचून शिकता नोकरी करता शेनवार आयतार आपणाक सुटी म्हणून नाजाल्यार मोबायल खेळप टीव्ही पळोवप पिक्चर पळोवप एक हें जोडप चौकट जुळोवन थंय फकाणां टायमपास करच्या परस ही यूज समथींग कॉल्ड एज हो कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज शार्पनिंग ऑफ युअर एक्स. शार्पनिंग ऑफ युअर एक्स म्हणजे तुमचे कडेन जें ज्ञान आसा तें आनीकूय वृद्धींगत करुया, स्किल्स आसात ते आनीकूय वाडोवया. आनी तें ताणें सतत इतल्या वर्सां दर शेनवार आयतार नवें कितें तरी तुमी शिकले, नवें कितें तरी तुमी आजमायले. तातूंत तुमी मागीर संदर्भ तुमकां मेळ्ळो की सस्टेनेबिलिटी हो विशय बऱ्याक आपणाक पडटलो आनी तातूंत फुडें वचचें. मागीर कितें, मागीर कशें तुमी धंद्यान किंवा स्वताच्या धंद्यान आयले. कारण नोकरी एकदां मेळटकूच आनी तेन्ना तुमी नोकरेक लागिल्ले शेनवार आयतार तुमी बरो टायमपासूय तुमी चड शिक्षणूय घेताले, टायमपासूय बरो जातालो. मागीर नोकरी करपाची विशय आनी तो मदींच कित्याक हो नोकरी करून म्हणजे स्वताचे समजा स्टार्टअप करतलो किंवा बिझनस उबारतलो जाल्यार सोपें काम नासता आनी ताका बरेंच भांडवल लागता. आनी हांवें ठरयल्लें की 2 तरेचे स्टार्टअप आसता. एक तुमी स्टार्टअप सुरू करा आनी मागीर फंडिंगा खातीर वेंचर कॅपिटल एंजल कॅपिटला लागीं वचचें पडटा. आनी दुसरें आसता ते बूट स्ट्रॅप म्हणजे आपले स्वताचे एक सेविंग करून एक भांडवल तयार करप आनी मागीर आमी जंप करप आपल्या धंद्या खातीर. सो सुरवातीचो जो हांवें जॉब केलो तो हांवें हेच्या खातीरच आनी तशेंच तुमी सांगलें तशें जो म्हाजो डोमेन आहा ताका आनीक डीप डायव भितून करून सारकेंच कितें आहा तें शिकोवन मागीर सुरू करपा खातीरच हांवें ते टायम घेतलोलो. वा, आमचो पेडणेचो एक भाव सांगता की शिक्षण करता आसतना आपणें नोकरी बद्दल चिंतलें, आपण नोकरी करता आसतना शिक्षणा बद्दल चिंतलें, नोकरेक जेन्ना करता आसतना जेन्ना शेनवार आयतार मेळटालो तेन्ना आपण चड शिकपाक आपणे वेळ खर्च घालयलो, नोकरी करून आपणे थोडे पयशे गाठीक थोडे जमयले कारण ते म्हाका म्हज्या डोमेनान म्हज्या जे एक्सपर्टीज आसा तातूंत म्हाका इन्वेस्ट करपाक जाय आशिल्ली. आणि योग्य व्यक्ती जर मनशाक मेळत किंवा योग्य सकारात्मक विचार जर मनशान करत आणि सातत्यान प्रयत्न जर करत जाल्यार ताचो आउटपूट ताचो रिजल्ट कितें येता ते आमकां गणेश बाब दाखयतात. गणेश बाब, तुमची स्टोरी खूब इंटरेस्टिंग जाता. हेतून आनी एक गजाल लक्षांत दवरूंक जाय, जेन्ना आमी आमचे स्टार्टअप करपाक वयता तेन्ना आमची मनाची तयारी आसूंक जाय की आमी भितून हरूंक सुद्दां शकता आणि खूप वायट तरेन हरूंक शकता. गॅम्बल तो गॅम्बल प्रत्येक फावटी सक्सेस मेळटलो अशें ना. हां, बरोबर. जशें की थॉमस एल्वा एडिसना बद्दल सांगता की तेंच्यांनी 1000 फावटी जेन्ना प्रयत्न केलो तेव्हा बल्ब निर्माण जाले. तशेंच स्टार्टअप वर्ल्डान सुद्दां म्हणटा की 99.99% स्टार्टअप फेल जाता आणि ती मनाची एक घट तयारी करूंक जाय की आपूण समजा हेतून हरलो जाल्यार हांव परत उबो रावतलो. आणि तशेंच म्हाज्या जिवनान घडलें. जेन्ना हांवें 2018 सुरवात केल्लें, हांवें एक धाकटुलो युनिट सुरू केल्लो प्लास्टीक रिसायकलिंगाचो. आणि तेन्ना सुरवातीक ते चल्ले एक 6 म्हयने आणि मागीर कितें कितें एक प्रॉब्लम येवंक लागले. कित्याक आमी सुरवात जेन्ना करता ते धाकटे सुरवात करता आणि जे एक लॅब स्केल आसता ते वेगळे आसता आणि एक्चुअल जे कमर्शियल प्रोसेस आसता तो वेगळो आसता. आणि तेचो म्हाका जेन्ना करता तेन्ना अनुभव आयलो आणि कळून आयलें की म्हाका ते आतां स्केल अप आसता जायना जालें. आणि ताका लागून जो पयलो म्हाजो बिझनस आसलो किंवा पयली जी म्हाजी एक फॅक्टरी आसली ती म्हाका 1 वर्सा भितरच बंद करची पडली.
आनी तेचे म्हाका केन्नाच अशें वायट दिसना की हांवें तें बंद केलें आनी खूब जाण सांगताले तेन्ना सांगपाचें म्हळ्यार की तुका जमना जाल्यार तूं सोड रे, कितें गे तुका आतां लग्न जालें, तुका भुरगीं आहा म्हणटूच न्ही तुवें आतां कामाचेर पयसो कमोवपाचेर भर दिवपाचो. आनी तेन्ना हांवें ठरयल्लेंच की जेन्ना हांव नोकरी सोडून ह्या विशयाचेर काम करतलो तेन्ना कितेंय घडलें जाल्यार हांव सोडपाचो ना. वा एक सकारात्मक विषय आणि विचार. तो एक किडो आसता तो इजिली आमच्या मनांतल्यान किंवा तकलेंतल्यान वचना. पण एक म्हाका सामकी एक सरप्रायझींग गजाल म्हणजे पेडण्यासारख्या भागान कोणे आपल्या हाचेर कमाईचेर कितें धंदो बिंदो केलो आनी तो किडो आपल्या तकलेन जोपासलो अशें खूब कमी उदाहरणां आसा. अशें ना अशें न्हय, पण उदाहरणां खूब कमी आसा. तुमचो घराचो बॅकग्रावंड कितें? तुमच्या घरान अशें आंत्रप्रनरियल किंवा धंद्याच्या बॅकग्रावंड आशिल्ले लोक आशिल्ले काय तुमकां मागीर कशें ताचो एक दिश्टावो जालो काय? आमच्या घरान कशें की माझे बाबा मेस काम करता, सुतार काम करता. सो तेंच्या वांगडा हांव काम करतालो. म्हणजे एक म्हणटात न्ही की कॉर्पोरेट वर्ल्ड कस्टमर एक्सपोजर. सो वेगवेगळे कस्टमर वेगवेगळे तरेन तुमच्या लागीं डील करीत आसता. आनी कशें तांचे कडेन वागप, कशें तांकां होल्ड करून दवरप हे म्हाज्या बाबा कडल्यान म्हाज्या व्हडल्या भावा कडल्यान हांव शिकलो. आनी तेंच्या वांगडा केन्नाच अशें की रफ उलोवंक फावना. कस्टमर इज गॉड म्हणटात ते एक ट्रेडिशनल बिझनस करता त्या लोकां कडल्यान हांव शिकलो म्हणपाचें. आनी जेन्ना हांव बेंगलोर गेलो तेन्ना IIM बेंगलोर NSR सेल थंय म्हजें ट्रेनिंग जालें. IIM कोझीकोडेन म्हजें ट्रेनिंग जाल्लेलें आसा एंटरप्रेनरशिपाक. आनी तशेंच रिसर्चा बद्दल म्हाका IIT मंडी हिमाचल प्रदेशान हांव प्रोजेक्ट पळयात आमच्या गोंयची रत्नां गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आयिल्ले स्वताच्या कश्टान हांचे घरची तशी परिस्थिती व्हडली अशी शिक्षीत अशी न्हय. घरान मेस कामाचोच प्रामाणीक धंदो आनी त्या धंद्यांतल्यान ते म्हणटात आपूण नवे नवे गोश्टी शिकलो. कस्टमरांक कशें हँडल करपाचें तें शिकलो. पूण ध्येय दवरलें कॅमिस्ट्रीचें. कॅमिस्ट्रीन उच्च शिक्षण ताणें घेतलें आनी तें आज म्हणजे IITs टू IIM पर्यंत सगळी कडेन एक बरो एक्सपोजर घेवन. गणेश बाब म्हाका एक विचारूंक जाय, आतां आमची पिढी जशी म्हणा जशें गांवांतल्यान भुरगो शहरान गेलो आनी तो महानगरांत बंगळूर सारक्या ठिकाणी गेलो, एक एनवायरमेंट वेगळें जाता, क्लायमेट वेगळें जाता थंय आनी इकोसिस्टमूय वेगळी जाता. आनी त्या वेळाचेर जर हातान पयसो आयलो काय मागीर आज हांगा भोंव थंय भोंव, मित्रमंडळी, व्यसनां, दुर्व्यसनां हातूंत सगळ्या गरकेंत सादारण युवक म्हणटा तो अडकता. हातून अडकुपाची शक्यता गांवांतल्या भुरग्यांक चड आसता कारण ताका एक्सपोजर कमी आसता. तुमी हाच्या परस कशें साल्वार करपाक शकले स्वताक? सुरवाती पासून आमच्या घरान अशेंच शिकवण दवरलेली की आमच्या बाबा किंवा माझे फॅमिली मेंबर म्हाका सदांच सांगताले तूं आयुश्यान कितेंय कर, घरा कडेन कोणूच कंप्लेंट घेवन येवंक फावना. तो एक मनान विचार पक्को आशिल्लो आनी ताका लागून इवन आनी तुमची संगत जेन्ना तुमी शिकता तूं कोणा वांगडा रावपाचें तें तुमी ठरोवपाचें आसता भुरग्यांनी. यू मस्ट डिसायड हू इज युअर कंपनी. आणि जशें की बिझनस वर्ल्डान म्हणटात नेटवर्क इज युअर नेटवर्थ. आणि हो विशय म्हाका न्ही जेन्ना हांव म्हाजे डिग्रीचे एज्युकेशन घेतालो, जेन्ना BSc करतालो तेन्ना बाकीचे लोक IT बी घेताले, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. म्हळ्यार हांव जेन्ना केमिस्ट्री शिकतालो तेन्ना लोक IT बी घेताले केन्ना तरी उपयोगाक पडटले म्हणून. पूण हांवें तेन्ना एंटरप्रेनरशीप डेव्हलपमेंटाचो एक धाकटुलो सब्जेक्ट कोर्स घेतलेलो आनी तेतून ते हे सगळे विशय आमकां मातशे मनार पडलेले, म्हणजे तकलेन उरलेले. आनी ते मागीर जेन्ना हांव बिझनसान गेलो तेन्ना ते सामके म्हणजे बारीक रोपे आसले ते झाड जावन जाले. आजची कार्यावळ म्हाका दिसता एक खाशेली आसा कारण न्ही स्वताच्या अनुभवांतल्यान हो गांवगिऱ्या वाठारांतलो पेडण्यांतलो भुरगो जो आज बंगळूर स्थायीक जाला, बंगळूर जाणें धंदो उबारला आनी ताच्या धंद्या बद्दल आमी चड म्हायती आमी घेतलेच. पण लक्षांत घेया कशें तुज्या घरांतल्या संस्कारांतली शिदोरी, व्यसनान पडूं नाका, बरें संगत दवर, वेळेचो बरो उपयोग कर आनी ताणें आपल्या उदाहरणांतल्यान ते आमकां दाखोवन दितात. सबंद शिकतना किंवा काम करतना शेनवार आयताराचो बरो उपयोग आपणें केलो. आपूण फेलियर जालो, पयलो धंदो बुडलो आपलो, पूण आपूण नाराज जालो ना आनी त्या बद्दल आपणाक खंत ना. बरी संगत धरली, कितेंय जाल्यार घरा कडेन वायट कंप्लेन येवची न्ही हें मनान पक्कें केलें आनी काम आपलें करत रावलो, बरी संगत धरत रावलो, नवे नवे प्रयत्न करत रावलो. सो तुज्या स्टोरी कडेन आमी परते येवया. पयलो धंदो फेल जालो, घरांत सबंद बाय द टायम तुमचें सगळें कुटुंब सगळें स्थिराविल्लें, लोक सगळे सांगताले की अरे बाबा पयशे कमोवपा कडेन लक्ष दी. तेन्ना दिसलें ना परते नोकरेंत या, 10 ते 5 बरी नोकरी करया किंवा गोंयांत येवन सरकारी नोकरी करया, आमदारां कडेन फावटी घालया आनी एक गव्हर्मेंट एम्प्लॉई म्हणून सुसेगाद रावया. कित्याक हो स्वयंपूर्ण युवाचो किडो?
कितें आसता की जेन्ना आमी जस्ट नोकरी खातीर वयता तेन्ना तुमकां एक झरो कसो मेळटा, पूण तेतून तुमचे स्वताचे एक लौकीक अशें कितें नासता न्हू. जेन्ना आमी जर 60 जाले जाल्यार हांवें म्हाज्या आयुश्यान कितें केलें हें आमच्या भुरग्यांकच सांगपाक कितें नासता ना. हांव जॉब करतालो, सॅलरी मेळटाली, आमी मागीर कार घेतली, घर घेतलें आनी सेटल जालो. पूण हांव चिंत्ता की आमचें जें नेक्स्ट जनरेशन आहा ताका आमी एक इन्स्पिरेशन जावंक जाय जाल्यार आमी कितें तरी बरें करचेंच पडलें न्ही. आनी ताका लागूनच हांवें ठरयलेलें की जस्ट एक जॉब करीत आसतना आनी तेच फॅमिली म्हणून ग्रो जाले, सेटल जालो, करूं येता तें. पूण आपलें एक अस्तित्व आपूण जें शिकला तेजो कोणाक तरी फायदो जावंक जाय, एक सोशल इन्वायरमेंटल इम्पॅक्ट जावंक जाय. ताका लागून हांव हे म्हाजें जें काम असलें तें चालूच दवरलेलें. आनी हो एक किडो असलो न्ही तो म्हाज्या मायंडान सामको फिक्स आसा, तो वचपाचो ना. अजूनय आसा तो. हय. आनी जशें जशें हांव काम करतालो तशें तशें वेगवेगळी लोक मेळपाक लागले, वेगवेगळे वाट्यो मेळपाक लागले, बरे बरे संदी मेळपाक लागले. धाकटी म्हाका धाकटी म्हळ्यार एक 20 लाखाची 25 लाखाची रिसर्च कॉन्ट्रॅक्टां मेळपाक लागली. आनी हे कशें जावंक लागलें जेन्ना हांव लोकां कडेन उलोवपाक लागलो हांव हें करूंक शकता, आनी मागीर कोलॅबोरेशन तयार जालें, एक नेटवर्क तयार जालें. आनी आतां कितें कसलेय रिसर्च प्रोजेक्ट आसले जाल्यार लोक म्हाज्या लागीं घेवन येता. कित्याक तर हांवें सक्सेसफुली एक टीम तयार करून तेच्या फाटल्यान आतां तुमी कितें इंडस्ट्रीचे प्रॉब्लम हाडले जाल्यार मी आनी म्हाजी टीम आमी ते सॉल्व करूंक शकता. आनी तेका मातसो एकदां कितें जाता की एक 6 म्हयने लागता नाल्यार एकदां 1 वर्स लागता. पूण आमचे सदांच प्रयत्न आसता की जे कितें प्रॉब्लम आहा ताका एक परमनंट सोल्युशन दिवपा खातीर आमचो हो रिसर्च आसा. तुम्ही आता आमकां तुमच्या धंद्या बद्दल सांगा. म्हणजे धंदो कितें तुमी करता, कोण तुमचे क्लायंट्स, कसल्या पद्दतीचो व्यवसाय तुमी करता, कितें कामां करता आनी कितले लोक आज तुमच्या बरोबर काम करता. फूल टायम अशें काम करपी आमच्या लागीं जवळपास 30 लोक आसात. म्हणजे 30 जाणांक तुमी आज नोकरीची संधी तुमच्या व्यवसायात दिली. शाबास. आणि तसेच जवळपास 50 इंटर्न्स आसात जे कॉलेजीतले स्टुडंट जांकां जेन्ना समर वेकेशन नाल्यार सेमिस्टर गॅप आसता तेन्ना ते आमच्या लागीं काम करतात, नाल्यार तशेंच जेन्ना फील्ड वर्क आसता तेन्ना ते आमच्या लागीं काम करतात. ही एक गोष्ट. आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करतात, जशें की बायो सेन्सर्स आसा वेगवेगळ्या, जशें की पेस्टिसायड समजा आमकां भाजयेन डिटेक्ट करपाक जाय जाल्यार तेच्या खातीर आमी एक बायो सेन्सर वर्क तयार करता आनी थोडे केल्लेले आसात. तशेंच मागीर एक केमिकल फ्री समजा आमकां उदकाची ट्रिटमेंट करून ते वापरूंक जाय जाल्यार त्याच्या खातीर आमी मायक्रोब्स तयार केला. ताका सायंटिफीक नॉलेज हेतून फिल्डान मायक्रोबियल कॉन्सोर्शियम म्हणटात आनी ते तयार केला आमी. मागीर आमी प्लास्टिका पासून इंधन तयार करपाचे प्रोजेक्ट केला. जशें की प्लास्टिकाचे इंधन तयार करपी खूब प्रोजेक्ट आसात. आमचे युनिक फीचर तेतून कितें की हे एक मॉड्युलर धाकटुलो रिएक्टर आनी ताका करोडाची इन्व्हेस्टमेंटाची गरजच ना. एक 10-15 लाखान तुमी हो युनिट सुरू करूंक शकतात. इवन स्वयंसेवी संस्था आसता जशें की यूथ असोसिएशन नाल्यार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हे सुद्धा ते प्रोजेक्ट रन करूंक शकता. असो हो कम्युनिटी प्रोजेक्ट आसा आमचो. गणेश बाब च्यारीचो जर तुमी आज आवांठो जर पळयलो जाल्यार एक प्रचंड आसा. म्हणजे ते फक्त एक व्यवसाय चलयनात पण आज 50 लोकांचे नोकरीचे स्थान ताणें तयार केला. म्हणजे 50 जण ताचे बरोबर काम करता. एक सुमार जवळ 30 इंटर्न नवे जे शिकपी भुरगे आसा ते तांचे बरोबर काम करतात. आणि हे फक्त कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन किंवा कस्टमरांक कंपनीक तांचो प्रोडक्ट करून दिवप इतलेंच मर्यादित ना, तर ते स्वता एक सायंटिस्ट आसात. ते नवी उत्पादनां इनोवेट करतात. आणि ताणें इनोवेशनाचे आपल्या 2-3 गजाल्यो सांगले. जो बायो सेन्सर ताणें इनोवेट केलो, उदक क्लीन करपाचे सिस्टम ताणें इनोवेट केलो, आणि मुख्य म्हणजे आमच्या ह्या गोंयकाराक ह्या युवा स्वयंपूर्ण युवान 3 ते 4 पेटंट आपल्या नांवाचेर कायम केल्यात. ताचे बद्दलूय आमकां सांगात. जशें की आमी आयकले आसतले की ई वेस्ट रिसायकलिंग किंवा बॅटरी रिसायकलिंग हेचेर तितलोसो आजून लोकांचो भर ना. आनी आमी चिंतून ठरयलेलें की जे कितें वेस्ट आसा ताका वेस्ट म्हणून मनान दवरप ना, तर तो एक रिसोर्स म्हणून. आनी जेन्ना आमी ई वेस्ट रिसायकलिंग आनी बॅटरी रिसायकलिंग लिथियम आयन बॅटरी जशें की आयच्या काळान इलेक्ट्रीक व्हेहिकलाचो सामको प्रचंड प्रमाणात खप वाडला. पूण हे जेन्ना कामाक येवपाचे ना, वेस्ट म्हणून तयार जातले इलेक्ट्रीक व्हेहिकल्स, तेन्ना तेजें कितें करप. आनी ताका एक ऑलरेडी एक आमी सोल्युशन तयार करून दवरला आनी तेचेरच आमकां हे पेटंट मेळ्ळेले आसा लिथियम आयन बॅटरीचेर. तशेंच आमी इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट रिसायकल करता आसतना बरीचशी वेगवेगळी एसिडां यूज करतात.
सर ते एसिडा ना यूज करिनासतना आमी कशें करूंक शकतात तेचेरच आमी मागीर बायो लिचिंग म्हणून एक प्रोसेस आसा तो आमी डेव्हलप केला आनी तेच्या खातीर एक वेगळे तरेचे एक बॅक्टेरिया आमी घेवन तेकाच डेव्हलप करून तो प्रोसेस करता आमी. म्हणजे आमच्या सगळ्या पेडणेकार भावांनीच न्हय तर आमच्या गोंयकारांनी आमच्या गोंया सरकारान लोकां फुडें स्वयंपूर्ण युवाचें जर उदाहरण दिवचें जालें जाल्यार म्हाका दिसता गणेश बाब च्यारी हें सुंदर एक उदाहरण म्हणून आमी लोकां पर्यंत दिवपा आता. म्हणजे कितें तो शिकलो भुरगो आज आपलें आस्थापन बंगळूर तयार केलें आनी आज लोकांक नोकऱ्यो दिवन आपलो धंदो आपलें काम करतनाच नव्या आधुनिकतायेन भर घालून आपले नवे प्रोडक्ट्स डेव्हलप केले ताका पेटंट मेळयले एक सायंटिस्ट म्हणून ताणें आपली नामना जोडल्या आनी आज गोंय सरकार ताका प्रत्येक वेळार जी विज्ञान धारा हो जो कार्यक्रम आसा सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकराच्या आठवणीक आमी तो करतात भुरग्यां फुडें व्हरतात ताचे 2-3 वर्सां तरी आमी सतत तांचें नांव वाचत आसात तांकां आमी आयकत आसात वेगवेगळ्या कॉलेजींनी महाविद्यालयांनी शाळांनी ते भेटी दितात सायन्सा बद्दल सांगतात रिसर्चा बद्दल सांगतात आनी जिज्ञासा उत्पन्न करतात. आज म्हाका सांगा गणेश बाब तुमी मांद्रेकार नीज पेडणेकार गोंयकार आज भायर वचून तुम्ही बरें नांव कमयलां जगभर तुमची ख्याती पसरल्या घरचे आपयनात पुरो तें आतां गोंयान सुरू कर गोंयान करपाक खूब स्कोप आसा कितें तुमचो विचार? गोंयान सुरू करपा खातीर म्हाका फाटली जवळपास 7-8 वर्सां फाटल्यान लागलेले आसात पूण कशें आसता की झट करून सुरू करपाक मागीर ते बेगिनाय बंद जावंक शकता तेच्या खातीर एक सिस्टमॅटीक प्रोसेस डेव्हलप करचो पडटा. लोक आसूंक जाय तुमच्या लागीं प्रोजेक्ट आसूंक जाय आनी सांगपाक खूब खुशी दिसता की ह्या वर्सा भितर आमची इनोव्हेशन लॅब गोंयान सुरू जावपाची आसा. सुंदर लोकेशन आनी खंय कशें कितें जातलें तें हांव बेगिनाच सांगतलो सगळ्या लोकां मुखार पूण ही जी इनोव्हेशन लॅब आसतली ही फक्त रिसर्चा खातीर नवीन नवीन भुरग्यांका एक एक्सपोजर मेळोंक जाय की जे बेंगलोरान आमकां फॅसिलिटी रिसर्च करपा खातीर आसा ते आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय ताका एक गायडन्स मेळोंक जाय रिसर्च कसो करप खंयचे कितें लिटरेचर आसता ते रिफर करप आनी त्याच्या वयर फुडें कशें बिल्ड करप तो एक गायडन्स ह्या भुरग्यांक ह्या इनोव्हेशन लॅबान मेळोंक शकता. आमी सगळ्या गोंयकारांनी कौतुक करपा सारकी गजाल म्हणजे पळय आमचो एक पेडणेकार आमचो एक च्यारी कुटुंबांतलो गरीब घराण्यांतलो शिक्षण नाशिल्ल्या घरांतलो एक भुरगो शिक्षण घेता आनी ग्लोबल विचार दवरता आज इनोव्हेटर जाता नवे प्रोडक्ट्स डेव्हलप करता लोकांक काम दिता हजारो लाखो करोडो रुपयांचो धंदो करता पण ते करता आसतना गोंया कडेन कनेक्ट दवरता संस्काराच्या शिदोरेचेर तो जगता आनी आपल्या गोंयान कितें तरी जावचें एक इनोव्हेशन कल्चर रिसर्च कल्चर जावचो म्हणून तो प्रयत्न करता. फुडें प्लान कितें तुमचें नांव आमकां सबंद देशभर न्हय तर सबंद जागतीक पातळीचेर पाविल्लें जाय एक इनोव्हेटर म्हणून एक टॅक्नॉलॉजी रिसर्च आंत्रप्रनर म्हणून किंवा एक केमिकल सायंटिस्ट म्हणून फुडें तुमी तुमकां स्वताक कशें पळयतात? जशें की आतां ऑलरेडी वेगवेगळे संस्थे वांगडा आमच्या स्टार्टअपाचे आनी म्हाजे स्वताचे अशे कोलॅबोरेशन्स तयार जाल्ले आसात आनी फाटली 2 वर्सां आमी 2 इंटरनॅशनल NGO वांगडा काम करता. जशें की वेगवेगळे लेक किंवा वॉटर बॉडी आसता पळय तांकां नॅचरली रिज्युनेट कशें करप तेचेर आमी काम चालू आसा आनी मागीर आनी एक प्लॅटफॉर्म आसा वन हेल्थ म्हणून जेचेर आमी एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स म्हणजे वखदां आमी जेन्ना एंटीबायोटिक्स घेता तेन्ना एक तरेचो रेजिस्टन्स तयार जावन वेगवेगळे नवीन डिजीज ह्या आमच्या आयुश्यान तयार जाल्लेले आसात ऑलरेडी आनी तेचेर आमी कसो मात दिवचो त्याच्या खातीर अजून आमचें काम चालूच आसा. सुंदरच आज स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत हाचो पयलो भाग आनी म्हाका दिसता ह्या पयल्या भागांत आमी शोकेस लोकांच्या समोर केलो. पेडणे गांवचो च्यारी कुटुंबातलो एक भुरगो जो केमिकल इंजिनियर जाला म्हणजे ताणें BSc MSc केमिस्ट्री केलें PhD कडेन नोकरे कडेन न वता आज स्वताचें आस्थापन ताणें बंगळुरा सुरू केलां. गोंयान ताचें रिसर्च आस्थापन येतल्यात 70 लोकांक ताणें नोकऱ्यो दिल्या नवे इनोव्हेशन्स केल्या पेटंट्स केल्या. आज गोंय सरकारच न्हय तर सगळे गोंयकार पेडणेकार आनी सबंद भारत आशेन ताचे कडेन पळयत आसात. लोकल भुरगो पण ग्लोबल विचार आनी अशा पद्दतीचे विचार आसपी एक उदाहरण पयलें उदाहरण बाब गणेश च्यारीच्या रुपान आमी गोमंतक टीव्हीन तुमच्या समोर हाडला पयल्या खेपे. सबंद वर्सभर दर्शकांनो तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या गोमंतक टीव्हीच्या ह्या नव्या कोऱ्या सदरांत
स्वयंपूर्ण युवाच्या ह्या भागाती आमी पळयतले आनी मेळटले वेगवेगळे स्वयंपूर्ण युवक गणेश बाबा सारके जाणें स्वताच्या हिमतीचेर स्वताचो उद्योगधंदो जावन आपुणूच न्हय आपले कुटुंबच न्हय तर सबंद आपलो वाठार स्वयंपूर्ण करपाक जे लोक प्रयत्न करतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आमचो भरभरून आशिर्वाद आनी प्रेम गणेश बाब च्यारी तुका. अशेंच तुजी नामना गोंयांतूच न्हय तर सबंद जगभर पसरूनी हो आशिर्वाद तमाम गोंयकारांचो तुमच्या फाटल्यान आसाच तशा गोंय सरकाराचोय बी आसचो हे हांव देवा कडेन मागणी करता. धन्यवाद इश्टानो. परत मेळुया पुढच्या आठवड्यांत ह्याच भागांत ह्याच सदरांत.